संतोषानं उल्हासन भरून आम्ही आयल्या मंदिरात बापा सर्व सुखा आमचे रोपून भेटता वर्गा बलिदान मोठ्या संतोषानं उल्हासन भरून आम्ही आयल्या मंदिरात बापा सर्व सुखा आमचे रोपून भेटता वर्गा बलिदान देवानांका फावो केलो देस ताका जावली स्तुती सन्मान मोगा माई पासन बोलवलो देस खुशी जाता आमचे धर्म संगीताळे मेळून मधुर गीते गावून संगीताळे मेळून मधुर गीता गावून तुका करता बापा प्रणाम मोठ्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या मंदिरात बाबा सर्व सुखा आमचे रोपून भेटता वर्गा बलिदान
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा, देवासो मोग आणि पवित्रात्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. आणि तुमच्या आत्म्यासोबत आसो. देव बरी सकाळ दिव तुमकां समेस्तां. सडून दरा जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. आज पवित्र सभा आमकां येवकरिस्ताच्या बलिदानाद्वारे देवाक अर्गां दिवंक दोन प्रमुख घडितां आमच्या मुखार दवरता. पयले, महात्मा गांधी आनी हेर क्रांतिकारींनी भारताक स्वतंत्र हाडलोलो दीस. दुसरे, खतावेण आंकवार मरियेक कुडियत्म्या समेत सर्गाक वेल्ल्या उडासाक सर्गावरणाची परब. पयले घडीत स्वतंत्र जोडूंक आमच्या पुर्वजांनी केल्ले सॅक्रिफीस, काडलेले कश्ट आनी वावर आमच्या उडासाक हाडटा आनी ताका प्रत्युत्तर जावन नागरीक जाल्ली आमी सर्वांनी ह्या देशांत आर्थीक तशें सामाजीक तराची अभिवृद्धी हाडूंक आनी शांती पसत वावरूंक उलो दिता. दुसरें, जेजूच्या कुर्सा आनी मरणा वरवीं आमकां मेळिल्ली सडवण देवा बापाक रूप पळयतना संपूर्णायेक येता म्हूण मरी शिकयता. हे भाग जोडलेल्या मरयेचे सर्गारोहण आमकां एक निशाणी आनी आपोवणी. तर मोगाच्यानो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाक पळोवंक जाय आसची नितळ जिणी जियेवंक आदार मागया. तशेंच आमच्या भारत देशाच्या उदरगते पासत आनी तातूंत वस्ती करतल्या सर्व नागरिकांच्या बरेपणा पासत मागया. हे मिसाचे बलिदान पवित्रतेन पेटोवच्याक आमचे उणे पोनून देवा मुखार आमी ओळखून घेवया. सांगाता म्हणया, सर्वेस्पोर देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हज्या गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या भाग्यवान सदां समकाल मरियेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो खातीर आमच्या सर्वेस्पराद लागीं सर पदवेदा देव आमचे काकूत करू आनी आमचे पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक फावो. महिमा देवा कुसडी आणि शांती बळ्या मोनाच्या संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका वाकंता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजता
सोम्या एकल्याच जनीत पुता जेजू ख्रिस्ता सोम्या देवाचे शेळी पापाच्या पुता तू संसाराचे पाप खाता आमची काकूट कर तू संसाराचे पाप खाता आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची काकूट कर त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पोवी एकलोस तू सोमी एकलोस तू बोवोर्तो प्रार्थूया. सरपृथ्वीधराने ससनाच्या देवा तुझे विचित्र मांडवळे निष्कळंक आमका मोरयेच्या महिमे बरीत सर्गावरणा दिसा भारत देश स्वतंत्र राज जावन जल्मलो मोरयेचे महिमेची आम्ही बगीतरा जावंक सर वाईटांतली आमकां निवार आणि सदांच सर्गेंच्या वस्तूंक अत्रेगूंक तुझे दयेन आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवयं पवित्रात्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. उघडापण पुस्तकांतले वाचप तेदवा सर्गी देवाचे मंदिर उक्ते झाले आणि त्याच्या सल्ल्याची पेट तंतू असली दिसटी पडली तेदवा अंतरळी एक ओढ कुणा दिसटी पडली एक स्त्री सूर्य नेसली तिच्या पाया तळासन आणि तिच्या मस्तकर 12 नकेत्रांचो मुकुट तेदवा अंतरळी अनेक कुणा दिसटी पडली एक महासरप उज्या बरी तांबडो ताका 7 तकल्यो आणि 10 शिंगां ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट आपले शिमटेन अंतराळा वयला नेकेत्रांचो 3 एक वंटो ताणें मारून जडोवन भुमीचेर घालो उपरांत प्रस्तुत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये उजीर तो उबो रावलो तिचे भुरगें भुंयग पडले क्षान ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो होस्स तो लोंकडाचे बेतकटेन 6 राष्ट्र वयर राजवटकी चलोवन नेमलेलो पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या शियसणा हुजीर तक्षणच उखून व्हेलो ती स्त्री अरण्याक पळून दवली तेदवा सरगार ओड एक ताळो हांवें आयकलो आतां जाल्यार दारां आयले देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्तचो अधिकार स्थापीत जालो सेरेस्पराचे उतर वीरच्या बंगाराने टोल तुझ्या उजव्याक बसून हासाराणी
ओफरीच्या भांगराने डोल तुझ्या उजव्या बसून आसराणी. तुझ्या स्त्री परिवाराम राजकुमारणी आसा. ओफीरच्या भांगरान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा. 30 पाटाची राणी. ओफरीच्या भांगराने डोल तुझ्या उजव्या बसून आसराणी. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो काशालो आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरूपायेक भुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. ओफरीच्या भांगराने डोल तुझ्या उजव्या बसून आसराणी. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात. आणि रायाच्या मंदिरात ती भीतर सरता. ओफरीच्या भांगराने डोल तुझ्या उजव्या बसून आसराणी. ओफरीच्या भांगराने डोल तुझ्या उजव्या बसून आसराणी. सांत पावलोन कोरिंथरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वासा. भावा भयणीनो, आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवनपणी येता. जशें आदाम थंय समेस्त मरतात, तशें क्रिस्ता थंय समेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार. सक्तांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्तांक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या समेस्तांक. उपरांत येतलो अंत. जेदवां सर्व राजवडकी, अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयां तळा घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज. आनी निमाणे पाडाव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia.
फावो जाले कित्या तुझे तावन जल्मलो नेते सो सूर्यो हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे असो लुकाप्रमाणे सुमयेची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमन करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितरसून एलिझाबेथीक तिने नमन केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमन ऐकतच तिचे कुशीन असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचे फळ. म्हजे सुमयेचे मातेन म्हजे भेटेक येवचे हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मोरी म्हणा लागले, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरण देसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळतो संतते तावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजान व्हडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनातावन ताणें सकला गेल्यान आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यान. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीं धाडल्यान. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मोरी सोडूने 3 म्हयने एलिझाबेथी संगता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. सुमयाचे शुभ वर्तमान. वगडी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणीनो, चिंत्या तुमकां एक पॉयण अकरेचें करूंक एक अवकाश दिला. खंयचो जागो तुमी विंचतल्यात? आमच्या जिवितांत आमी जायते पॉयण करता. हांगा जाल्यार ह्या मिसाक तुमी पॉयण करून सायल्यात. मोठे पॉयण जावंक पुरो, पूण ते एक पॉयणच. पयशिल्ल्या जाग्याक वता आसतना आमी जायती तयारी करता. एड्रेस चेक करता, टिकेट बूक करता, वाट सोदून काडटा. आनी आमी खंय वाट चुकोवन वचनातले बरे आनी पयना वेळार कांय आमकां त्रास जायनातले बरी आमी जायते मेहनत घेता, आमी केर घेता.
ही संवसारांतली तवळ तवळ करची पळयना जाल्यार आमी हर एकल्यानी आमच्या जिवितांतले एक आख्रेचें पळयन करूंक आसा. आनी हें पळयन करता आसतना मुगाळ भोवन आनी बिडीनो जिवितांत हांव कितलो यशस्वी आसलो, कितले हांवें पुंजायल्लें, कितल्या लोकांनी म्हाका वळखल्लें, कितले म्हाका फॉलोवर्स आसले, हें गरजेचें जायना. बदलाक सवाल हें हांव खंयसर वेते आसा वा म्हज्या ह्या पयणाचो शेवट कितें. आज आमी मोरयेच्या स्वर्गावरणाचें फेस्त आचरण करतना इगर्ज माता ह्या एका सवालाक जाप दिता आनी म्हणटा की मोरी येदळूच वचूंक जाय त्या शेवटाक वा जाग्याक वचून पावल्या. ह्या एका आमच्या बावडताच्या मिस्तेर सांगाता मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आज आमी आमच्या देशाचें 80th इंडिपेंडन्स डे आचरण करता. आनी ह्या संदर्भी आयची लितुर्जी आनी आयचे फेस्त आनी संभ्रम आमकां आनी एका रितीच्या स्वतंत्रा विशयंत जागयता. आनी आमकां दिल्लें तें स्वतंत्र ह्या संवसारी आमी अशें करसूंक आसा की, अशें उपयोगाक घालूंक आसा की आमी सगळां खंय वचूंक जाय त्या जाग्याक शाबेतायेन पावतेल्या. सो आमकां दिल्लें स्वतंत्र आमी त्या दिशेन वापरूंक आसा म्हणचे सत आमी आज संभ्रमच्या सुटके फेस्तांत आमी जोडी येता. पवित्र पुस्तकांत वा आमच्या धर्मांत आमी पळोवचें जाल्यार आमच्या बावडताच्या आचरणा पैकी 2 सर्गाक सोडून गेल्लीं गणितां आमी आचरण करता. एक खंडीत जावन आयचें, हाका आमी कोंकणींत स्वर्गावरण म्हणटा वा इंग्लिशांत एझम्पशन ऑफ द ब्लेसिड वर्जिन मॅरी. आनी एक आसा पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता पयलें आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या फेस्ता उपरांत आमी संभ्रमचें जेजूचें स्वर्गारोहण, एसेन्शन ऑफ आ ब्लेसिड लॉर्ड. आतां ह्या दोनी फेस्तां मदें आमी तफावत समजून घेवंक जाय आनी तेन्ना मात्र जें कितें आज आमी संभ्रमता त्या फेस्ताचो नीज अर्थ आमकां कळटा. जेजू जावन आसा देवाचो पूत सर्व महिमेन आनी पदवेन भरलेलो आनी तो पुनर्जीवन जाल्ले उपरांत आपणाच्याच स्वंत सक्तेन आनी पदवेन आनी महिमेन सर्गाक सोडून वेता. ताका कोणेय उखलून व्हेल्लो न्ही. ती जावन आसा ताची पदवी, ती जावन आसा ताची महिमा. पूण मोरयेचें स्वर्गावरण आमी आचरण करता आसतना ती जावन सर्गाक सोडून गेल्ली न्ही. बगार पवित्र सभा आमकां शिकयता की तिका कुडी आत्म्या सुवेत सर्गाक व्हेल्लें वा देवाच्या महिमेक तिका बसयल्लें. भोवन आनी भयणीनो, मोरयेचें स्वर्गावरण बापान तिका सर्गाक व्हेलें जाल्यार तिची आयडेंटिटी कितें म्हणून ह्या एका फेस्ता मुखांतर आमकां कळटा. मोरी एक देवते न्ही वा एक देवी न्ही वा आनी एक देव न्ही. बगाड मोरी आमचे बरीच एक व्यक्ती. ती जेजूक इक्वल न्ही. जायते पोटी आमी क्रिस्तांवां एक असल्या एका दुस्तुरेक सांपडटाव गे थोडे पोटी जेजूक दिवच्या की चड मान आनी महिमा आमी मोरयेक दिता. पूण आयचें फेस्त आमकां स्पश्ट करता की मोरी केदीकच जेजूक इक्वल न्ही. बदलाक ती आमचे बरीच सादी बोळी व्यक्ती. पूण देवान तिका एका विशेष मिसावां खातीर विशेष कृपेन भरलें आनी मोरी आपणाकच संपूर्ण जावन देवाक आनी ताच्या त्या एका कुशेक खालतीमान घालचे मुखांतर जे कितें मिसावाक देवान तिका विंचलेलें ती संपूर्ण एक ती पावयता. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आज आमी संभ्रमचें हें मोरयेचें स्वर्गावरण केवल मोरयेक कितें घडलें त्या विशयंत एक फेस्त न्ही. बगार देव म्हाका आनी तुका हर एकल्याक कितें आशेता ताचे विशयंत आमी संभ्रमचें एक फेस्त वा सत म्हूण आमी समजून घेवं येता.
मोरयेक सर्गाक आपोवन व्हेल्ले विशयंत पवित्र पुस्तकांत कांय उल्लेख ना. ही एक डॉगमा म्हळ्यार पवित्र सभेची अधिकृत शिकवण आमी हर एका कातोलिकान हे मानून घेवंक आसा आनी हाका विधेय जावंक आसा. 1950 इसवेच्या नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर पापा पियुस 12व्यान एक अधिकृत दस्तावेज मुनिफिचेंतिमुस देयुस म्हळ्या नावाचे एक दस्तावेज प्रगट करून हे एक सत वा पवित्र सभेची अधिकृत शिकवण प्रगट केली. आणि ह्या वेळार त्या दस्तावेजांत तो म्हणटा की मोरयेच्या संवसारी जिविताच्या आखरेक तिका कुडियत्म्या समेत सर्गार व्हेलें. पूण हे दस्तावेज ती मेली गी म्हणून थंयसर आमकां सांगना, बदलाक संवसारी तिचे पयण आखेर जातच देवान तिका कुडियत्म्या समेत सर्गाक व्हेलें. क्रिस्ती धर्मांत आनी एक संप्रदाय आसा, प्रत्येक जावन इस्टर्न क्रिश्चन ट्रेडिशन ह्या संप्रदाया प्रमाणे ती संप्रदाय सांगता की डॉर्मेशन ऑफ मेरी म्हळ्यार मोरयेची एक गाढ न्हीद आनी ह्या न्हिदेंत मोरयेक सर्गाक व्हेलें म्हणून ती एक संप्रदाय सांगता. भोवन निबडीनो मोरयेक कशें व्हेलें केदाळा व्हेलें म्हणून आमी चर्चा चलोवच्या की हे एक फेस्त जे कितें आमी आचरण करता आमकां हर एकल्याक आमच्या बरवशान आनी बावडतान गुंड रोंबोवंक एक कारण जाता. कितें म्हळ्यार आमचें संवसारी पयण आमच्या मरणांत आखेर जायना, बदलाक आमकां हर एकल्याक देवान ताचे थंय एक जावंक रचलां. त्या देखून मरण आमकां कुडीन येता जाल्यार मरण आमच्या जिविताचो आखेर न्हय, थंयसर आमचें जिवीत संपना, बदलाक देवान आमकां हर एकल्याक ताचे थंय सासनीक जिवीत अनुभव करूंक रचलां आनी मोरयेक हें भाग फावो जालां. आनी जर मोरये भशेन आमी आमचें जिवीत प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान पाळता आनी जियेता जाल्यार आमकांय तें भाग मेळटलें म्हणचो बरवसो आमचे थंय परत्यान जिवाळ करता. तर मुगाळ भोवन निबडीनो मोरयेचें स्वर्गावरण आमी वचूंक आसच्या त्या आमच्या फायनल डेस्टिनेशनाक एक निशाणी. हांवें सुरवेर म्हळें आमी पयन करता आसतना हर एका रितीची तयारी आमी करता. पूण ह्या संवसारी पयणा विशयंत आमी चिंता आसतना वा आमच्या फायनल डेस्टिनेशना विशयन चिंता आसतना कितल्या मापाची आमी तयारी करता, कितल्या मापान आमी ह्या विशयंत सिरियस आसा म्हणले सवाल आज आमी हर एकल्यांनी कसकेन नियाळ करूंक फावो. आज आमी भारत देशाचें 80वें सुटकेचें फेस्त आचरण करता. देवाक आमी अर्गां दिता आमकां ताणें हें सुटकेचें फेस्त आचरण केल्ल्या सुटकेचें फेस्त फावो केल्ल्या खातीर आनी आमीच आमकांच आडाळते चलोवन आमचें बरें करचें तें आमकां एक अवकाश दिल्ल्या खातीर. मात्र न्ही ह्या देशा वयर देशाच्या हर एका नागरिका वयर ताणें वतलेल्या सरू बेसवां खातीर आमी ताका आज दिनवासता. एक कडच्यान मोरयेचें स्वर्गावरण आनी एक कडच्यान आमच्या देशाचें सुटकेचें फेस्त मुगाळ भोवन निबडीनो आमकां सांगाता एक लिसांव शिकयता. जे कितें आमच्या मालगड्यांनी त्याग सॅक्रिफायस करून आपणसो जीवच व्हरून जोडलेलें स्वतंत्र आसा ते आमी कित्याक उपयोग करता वा कशें उपयोग करता. स्वतंत्र म्हळ्यार जे कितें म्हाका जाय तशें करचें न्ही, बगार देव म्हजे तावन कितें आशेता त्या प्रमाणे हांवें वापरचेंच स्वतंत्र. भुंयमुगाळ भोवन निबडीनो जे कितें म्हाका बऱ्याक पडटा तें मात्र विंचचें नीज स्वतंत्र न्ही, बगार हेरांक आनी समाजाच्या बऱ्याक कितें पडटा वा सगळ्यांक कितें बरें जाता त्या रितीन विंचून करचीच स्वतंत्र जाता. म्हाका उलोवंक स्वतंत्र आसा वय, पूण हांवें सत उलोवंक जाय. म्हाका आराधन करूंक म्हजो धर्म पाळूंक स्वतंत्र आसा वय, पूण आनी एकल्याचो धर्म केंडून न्ही, बगार तोय ताकाय हांवें जोगतो गौरव दिवंक. म्हज्या जिवितांत यशस्वी जोडूंक म्हाका स्वतंत्र आसा वय, पूण हें यशस्वी आनी एकल्याच्या कश्टांचेर हांवें बांदून हाडलेलें जावंक नजो. म्हजें तें कितें आसा म्हाका कितें भोगता तें एक्सप्रेस करूंक म्हाका स्वतंत्र आसा वय,
पूण म्हजें स्वतंत्र म्हजें उलोवणें आनी एकलें तें द्वेश वंपूंक हांवें वापरचें न्ही. वैमगाळ भोवन निबडिनो म्हाका जबाबदारी आसा, हांव स्वतंत्र वय, पूण म्हाका आसचें स्वतंत्र आनी जबाबदारी कुटुंबाच्या, शेजाराच्या, समाजाच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणाक आमी वापरूंक जाय. मोरयेकी स्वतंत्र आसलें आनी मोरी तें स्वतंत्र आपणाच्या फायद्याक वापरिनासतना हेरांच्या आनी देवाच्या सेवेक समर्पिता. तर आज ही 2 फेस्तां आमी आचरण करतना मोरयेची देख आमकां आसूं आनी आमचें स्वतंत्र आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे पाळूंक आनी नीज स्वतंत्र जोडून ह्या संवसारी बंदडे जावन सुडका जोडून जेजून आमकां तयार केल्ल्या त्या सर्गींच्या निवासाक पावूंक आदाराचें जावं. उबी रावून आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता नादस्या सर्व वस्तूंचो रचनार. आनी एका सौम्याक जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा, देवाचो एकलो स्पुतो, सरकाळा आदी बापातान जल्मला, देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजलो खरो देव, तो देवातान जल्मला, ताका रचोंक ना, बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं वस्तू केल्या. आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सर्वने पासत सर्गात तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस ताका कुसार मारलो आनी कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पेलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मुल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतलो. ताचे राजवडके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, सोमी आनी जीव दातार तो, बापा आनी पुतातान इबजला. बापा आनी पुता बराबर ताका समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदादा वरवीं सापले सभेक सत म्हणटा, पथकांचे बुकसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी कृष्णाच्या जिविता विश्वासून रावता. मोगाचे न्हू बागेवून आमकां मोरयेक कुडी आत्म्या समेत सरकार उबान वेल्या ह्या बागी दिसा सर्व आमची मागणी कालत्या काळजान बरवशान देवा मुखार आमी दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोरयेच्या स्वर्गावरानाचे सत उखलदर आपले ताबेन आसचे देवपर्जेक मोरयेचे देखीक काल चलोवन सर्गराजाचे वाटेत कुशेक समको कुरपा लाभय म्हूण मागतांव. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. आमचो राष्ट्र आज आपलो स्वातंत्र्याचो दीस संभ्रमतना आमच्या राष्ट्राचे तुझे आशिर्वादा होत. देवा देशाच्या मुखेल्यांक आनी परचेक माया मोगाचे एकवटाचे आनी न्यायनितीचे रास बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिढे वरवीं आनी उतार प्रायर एकसुरपणान कश्टोंच्या आमच्या भावा भयणींक तुजो उजवाड आनी बरवसो लाभय. तांच्या जिविताक आधार दी आनी तांची सेवा करतेल्यांक मोगाच्या आनी सोसनिकायेच्या स्पिरितान भरमून मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. लग्नाबेसांत एकवटून कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक मुखार सरतेल्या काजारी जोड्यां पासत मागतांव. ह्या जोड्यांनी लग्नाबेसाचो महत्व समजून कुटुंबाचे आनी बेसाचे कायदे पाळूंक आनी तांच्या लग्ना जिवितांत येवच्या सर्व अडखळींचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व युवजनांक तुका समर्पितांव. जिवितांत कश्ट अनवरां येताना आनी घाल्ली योजना पोंताक पावनातल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर बरवसून जियोंक तांकां शिकय म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी देवाचे कुशेक कालसांव जियोंक तशेंच एकामेकाच्या गरजांक पावोंक शिकय म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक.
मोगाळा बापा आमची सर प्रार्थना तुका भेटयता आमी सर्वांनी तुवें आमकां दिल्लें जिवीत कुशाल बरीत आनी तुज्या आज्ञा प्रमाणे जियोन भाग्यवंत मोरये परी आमचे जिवीत जियोंक फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकां सुका या पवित्र बलिदाना घे बापा घे उडो घे वाय घे आमचो वार काणिसा भेटून दिता क्रिस्ता मसा रतां बदल मंगरता घे बापा घे उडो घे वाय घे आमचो वार काणिसा भेटून दिता क्रिस्ता मसा रतां बदल मंगरता तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकां सुका या पवित्र बलिदाना घे बापा घे उडो घे वाय घे आमचो वार काणिसा भेटून दिता क्रिस्ता मसा रतां बदल मंगरता घे बापा घे उडो घे वाय घे आमचो वार काणिसा भेटून दिता क्रिस्ता मसा रतां बदल मंगरता. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. तुमच्या दरेक बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या नेक्या पवित्र विचारावा सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा आमचे भक्तेचे पेटोवणी तुजे मुखार सोडू आनी सरकार उबारून वेल्ल्या भाग्यवंत आमकां मोरयेचे विनवणेन आमची काळजां मोगाच्या उजव्यान लासो आनी सदां सुका अत्रे घुमून मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदराने ससनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा आमकां देवा मातेक तुवें सरकार उबारून वेली आनी एक दीस संपूर्ण एक फावतेल्या तुजे पोवे सभेचो आराम रूपकार तिका केली. अशें तुजे वाटसुरे परजेसो केली तिका तीर बरवसो
आनी बुजवणे सोतारो. तुवें तुज्या पोतास जिविताच्या दातारा तिजे कुडीतान जल्माक हाडलो. ते पासो तुवें तिका फोंडान कुसोंक सोडली ना. देखून देवदूतांच्या दरबारां सांगाती संतोषाच्या उमाळ्यांनी तुजी स्तुती गायता. Dălparaso serveis podri, sădani संसार भरल्या तुझ्या वैभवा. होसाना उजळी, होसाना उजळी, सर्वेस पोराची नावी. येता तो सुवारी. होसाना उजळी, होसाना उजळी. सर्वेस्परा करोसून तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून देवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पर दिन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शेसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्या शेसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकाचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good. Somya ami ondokata ani eka sintle pieta title poti tu paradis tujhe maran परगर्ता. देखून सर्वेस्परा सुम्यांचे तुझ्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आणि सडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतिल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणी सोय उगडास कर. आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिजो पती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत
त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताचे सांगाता तुका वाकणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सरपोद्वेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराचे शिकवून घेवन आणि आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणेन शिकयल्ले प्रार्थन दीर्घ घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या मुक्षयता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करुण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवोश अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारगा कोर्टेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नेम पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमचो तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. माये मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठयात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सम्या तूं म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडीन नगात म्हाका ससनाच्या जिविताक सन्मान. वासे संगी स्तुती हांव गायता ये जेजू म्हज्या सोम्या. अगणी तुझ
तुझ्या स्वरूपाला पाठविता स्तुती देवा. तुमको आणि जीव दे तुझे रस्मोजो संपूर्ण भरवसो. तुमको आणि जीव दे तुझे रस्मोजो संपूर्ण भरवसो. जिनेच्या हदिसानी मोजे ओसोम्या देण्याशी बोल. जिनेच्या हदिसानी मोजे ओसोम्या देण्याशी बोल. दिनवासनी संगी स्तुती हांव गायता हे जेजू मोच्या सोम्या. अगणित तुझ्या स्वरूपाला पाठविता स्तुती दिनवास. दिनवासनी संगी स्तुती हांव गायता हे जेजू मोच्या सोम्या. अगणित तुझ्या स्वरूपाला पाठविता स्तुती दिनवास. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सर्गी उबारून वेल्या भाग्यवंत आमकां मोरयेचे विनवणेन तारणाचे संस्कार घेतलेले आमकां पुनर्जीवनपणाचे महिमेक पावय म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. एक घडी बसा. भोवन आनी भयणीनो, आज दोडें फेस्त आमी आचरण करता मोरयेच्या स्वर्गावरणाचे आनी आमच्या भारताच्या सुटकेचे फेस्त. ह्या संदर्भी तुमकां सुमेस्तांक बरें फेस्त आमी मागता. हॅपी फिस्ट. आता मी सतत बेगीनच तुम्ही बावट्याच्या त्या ध्वजस्तंभा लागीं जमचे. थंयसर मोठवें ध्वजारोहणाचें कार्य आसतलें. आनी आयच्या ह्या मिसांत प्रधान याजक जावन फादर अश्वथ डिसोज आसा आनी ताचे सांगता फादर ग्रेगरी आसा. आमी हांगाचेच. आनी तांचे सांगता मनदीक बाब मनोज ब्रगांज आसा. तोय खर्मिलीत याजक आदी हांगासर देवशास्त्र ब्रदर जावन हांगात शिकल्लो. ते उपरांत रोमाक वचून थंयसर उंचले शिकाप जोडून आतां तत्वशास्त्रान फिलॉसॉफींत दोतोर सनात जोडून तो फाटीं येयला. आनी पुष्पाश्रमा मैसुरांत आमचें तत्वशास्त्र कॉलेज आसा आनी थंयसर डीन ऑफ स्टडीज जावन तो सेवा दिते आसा. भुरग्यांक तत्वशास्त्रांत आमच्या सेमिनेरिस्तांक तत्वशास्त्रांत तरबेती करचे ते वर तो पात्र खेळटा. प्रत्येक जावन ताणें रोमाक वचून उंचलें शिकाप जोडून ही दोतोर सनद जोडलेल्या संदर्भी
आनी त्या उपरांत पयले फावटी तो हांगासर येवचो आसा. सो तुमचे सुमेस्तांचे नांवे आनी हांगासर आसच्या सर्व कर्मलीत याजकांचे आनी ब्रदरांचे नांवे हांव ताका शाबासकी पटयतां. आमी घट्ट ताळयो दिवन ताका सुभाशय पटोवया. तशेंच ताच्या मुखल्या मिसावान सर आमी बरें मागया. आतां उबी रावया आनी निमाणे बेसांव जोडया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. दाबाजीक आशिर्वादा तेकली आमची बघूया. सर पदवेदा देव बाप आमच्या मोगाच्या देशाचेर आपलो आशीर्वाद घालू आनी भाग्यवंत आमकां मोरये भारताचे पात्रुणाचे विनवणेन सर आमच्या पुर्वजांक शांती आनी उदरगत फावोत करू. देव पुतो आमच्या फुडाऱ्यांचेर आपले दयाळ दीस घालू आनी काळजीदारान म्हण उंचली मोलां सांबाळूंक वावुरतात तसले शाणे फुडारी तांकां करू. आनी देव पवित्र आत्मो देवाच्या आज्ञाचे वाटेन चलोवंक तुमकां आदार दिव आनी सर्गेंच्या नागरिकां सांगाती तुमकां दायजी करू. आनी सर पदवेदा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदांकाळ आसूं. वसुनेयान मी सोंपले. देवाचे वडुकार. नमो नमो मोरी मोगाळ आमची शेकाई. गायता तुका माय सर्वांची माय मोगाळ भुरग्याची आय तू मागणी आमची दिसता कुर्तीची. नमो नमो मोरी मोगाळ आमची शेकाई. तुका ओळख तुका हसून गायता तुका. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वादी भगवंत कृपेचे कृपेन निवारण आमच्या देवा आमच्या स्मरणातले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
विश्राम. सावधान. विश्राम. हांगासर आमचे संगी आईच्या ह्या ध्वजारोहणाच्या कार्याक मुखेल सैरी जावन आसा. कॅडेट कॉर्पोरल सोनल जेसिका क्रास्ता. ही थोडी नांवां वा बिरुद आमकां सदांची न्ही, त्या देखून इल्ले कस जातात. सोनल विल्फ्रेड एलोशियस आनी लिडविन क्रास्ता वा मंजुरू हांची मोगाची धूव. आतां प्रस्तुत सेंट एग्नेस एटोनॉमस कॉलेज मंगळूर हांगासर 3rd इयराचे BSc सनद जोडती आसा. आनी NCC एअर विंगाचें कॅडेट तें. आर्मी एअरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल आग्रा हांगासर चल्ल्या पॅरा बेसीक कोर्सांत कर्नाटका गोवा डिरेक्टरेट्सा तावन प्रतिनिधी जावन ताणें भाग घेतला. आनी मुखल्या सप्टेंबरान सिक्किमांत बेजीक माउंटेनियरिंग कोर्साची तरबेती चलचर आसा आनी ताकाय ती सिलेक्ट जाल्ली आसा. पळोवंक ल्हान दिसता जाल्यार वर्तो फुडार प्रतीक जावन भारत देशाच्या सेवेंत आनी मुखार सैनांत असलो एक भारत देशाक सेवा दिवन सकडांक राजकीय पाडतेंक व्हड व्हड पयशेवाल्यांक जायनातलें तसलें आमच्या तरणाट्यांनी करून दाखयल्लें तुमकां कळीत आसा. आनी ह्या संदर्भी हांगासरी ह्या आमच्या कार्याक असलेच नव्या जनांगाची एकली व्यक्ती जायजे म्हण आमी चिंतलें आनी अशें सोनल आमकां आमचीच लागशिल्ली फावो जाल्या. आतां तिचे धांवन आईच्या सुटके फेस्ताचो संदेश आमी आयकुया. सर्वांक देव बरो दीस मागता. आज आमकां सर्वांक संतोश असो, बेसव असो आनी आशिर्वाद असो दीस जावन आसा. कित्याक की म्हळ्यार आज आमच्या भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळिल्लो दीस. तशेंच मुरयेचे स्वर्गवरणाचे फेस्त जावन आसा. आज आमी भारत देश असो बावटो उबयत आसतना आमच्या देशा खातीर त्याग केल्ल्या सर्व फ्रिडम फायटर्सांक तांचो उडास आमी काडटा. तशेंच मुरयेचे स्वर्गवरणाचे फेस्त जावन आसता. आचारसोच्या संदर्भी तिचे जीवन आनी तिचो बरवशो, तिचें धैर्य, तशेंच तिचे त्यागी सेवेचो सोबाय आमकां उडासा काडटा.
तशेंच जशे मुरेन तिचे जिवीत देवाक समर्पून जियेली तशेंच आमी आमचें जिवन जियेचें म्हूण ती आमकां उलो दिता. आनी युवा जनांक आनी तुमकां सर्वांक हांव हें सांगूंक आशेता की आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळां तशेंच आमी आमच्या नकारात्मक चिंतनांतल्यान आमचे एंग्जायटी स्ट्रेस ह्या खाली चिंतनांतल्यान आमी सुटका जोडूंक जाय. आमी आमचे खाली प्रॉब्लम्स आसल्यार देवाक समर्पून आमचें जिवीत देवाक समर्पून सदां करून माय बापाक मान दिवन बरें जिवीत जियेचें म्हूण हांव आशेतां. आनी तशेंच देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. म्हाका ते हांव कोर्स करता आसतना मस्त कश्ट आयले पूण म्हाका गोतालें दॅट गॉड वील नेवर फेल मी. ते एक वर्स आसा बायबल वर्स हांव केदाळाय म्हाका कश्ट येतना म्हणटा गॉड इज विदीन हर शी वील नॉट फॉल. सो तेंत चिंतून हांव मुखार गेली आनी खंडीत वी हॅव अ गॉड हू हॅज नेवर फेल्ड. सो कालय प्रॉब्लम आसल्यार आमकां गोता आसूंक जाय की आमचो देव ह्या सर्व प्रॉब्लमाच्या की मस्त व्हडलो म्हूण. तशेंच सर्वांक हांव हॅपी इंडिपेंडन्स डे म्हूण विश करूंक आशेता. आनी म्हाका हो अवकाश करून दिल्ल्या फादर स्टिफन आनी कार्मेल कुटुंबाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमचे मिसां फळां बरीं जावन दी म्हूण हांव आशेतां. जय हिंद. देव बरें करूं. सोनल ताका आतां कॉलेजींत तांचें कार्य आसा थंयसर धांवोंक आसा. सो आमच्या आपोण्याक पाळो दिवन हांगासर तूं आयिल्ल्याक आनी हो बावटो उबारल्याक मात्र न्ही तुजो संदेश आमकां दिल्ल्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट दोन ताळयो आमच्या सैऱ्याक. ह्या संदर्भी आमच्यो कवेंतसो वडील मानदिक बाब मेलविन डिकुन्ना सैऱ्यांक मान करीचे म्हूण आशेता. देव बरें करूं. इतल्या रायचें कार्य सोंपता. अकरेचें एक कार्य आसा तुमचें सकळांचें गोडशें करचें. तुमकां थंय स्वीट्स दितात ते तुमी घेवचें. देव बरें करूं. ह्या मोठव्या कार्यान भाग घेतलेल्या तुमकां सुमेस्तांक वन्स अगेन हॅपी इंडिपेंडन्स डे. गॉड ब्लेस यू.